the greed of career politicians has been very overwhelming now, and it is visible. And these people, as Valmiki has said, have shown their true colors. It's all about themselves. It is nothing to do with the welfare of the people. And the greed of particularly the Congress politicians, who were unable, despite being the single largest party. तुम्ही लोकां फुड्यान गेले एक धोरण घेऊन आणि त्या धोरणाचेर तुमकां लोकांनी वोट दिलो आणि एकाच दिसांनी तुम्ही बदलता. Less than 24 hours you change your colors, the true colors come out. That is what is condemnable. आणि जे फकाणां करी ते टोपीवाले दिल्लीवाले टोपीवाले आज कोणाक टोपी घातली गोंयकारांक ते सगळ्या मुखार दिसून आयिल्ले आसा. We brought new faces. We brought people without any criminal, without any communal background, without any corruption background, to the best of our ability. Now beyond this, what people want, we really fail to understand the people. And therefore, as time comes, we will try to meet people and understand it better. आता बीजेपीची बी टीम कोण काय म्हणू गोवा फॉरवर्डाक थांबणो. पार्टी मातशे डिसअपॉइंटमेंट जाले रिजल्टाच्या नंतर, पूण वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल विथ ऑल ह्युमिलिटी. क्लियरली मॅन्डेट आशिल्लो एंटी बीजेपी. इट वॉज अ एंटी इनकम्बन्सी आनी क्लियर मॅन्डेट आशिल्लो अगेन्स्ट द बीजेपी. पूण काँग्रेसीच्या लिडरांनी जे स्वार्थीपणा दाखयली, सेल्फिशनेस दाखयले आनी इतलो वेळ काडलो, तातून ऑपॉर्च्युनिस्टीक जो मिस्टर पर्रीकर आसा ताणें येवन जे लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो ताच्या अगेन्स्ट जो आतां गव्हर्मेंट स्थापीत करपाचो प्रयत्न जालो, दॅट वी कंडेम. गोवा फॉरवर्ड पार्टी जी स्थापन केल्ली ती गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या नांवार केल्ली. तांचो जो सिंबल आशिल्लो नाल्ल, that was a protest against the BJP's classification of the coconut as a grass instead of a tree. ही आज पार्टी त्याच बीजेपी बरोबर गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक एग्री जाल्ली आसा. तर खरी बीजेपीची बी टीम कोण जाली आज? पुडंडा खातीर बीजी शिरीष कोकळकर.